कोलवाळच्या कोणीवाडा वाठारांतल्या थळाव्यांनी वोडाफोन मोबायल टॉवराचेर निशेध करीत थळाव्या आमदाराक धारेर धरलो। कोणीवाडा खेळा ग्राउंडाच्या लागसर व्हडा प्रमाणात थळावे जमून प्रस्तावित येवपी टावराक तांच्यांनी खर विरोध केलो। लोकांच्या भलायकेक जावपी धोक्याचो हुस्को उक्तायलो। थळाव्यांचो प्रश्न लक्षांत घेवन संबंधित अधिकाऱ्यांनी टावराची दिल्ल्या परवानगीक रद्द करची अशी मागणी थळाव्या आंदोलकांनी लावन धरला। जेन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाता आमची भुरगींच खेळपाक येता हांगासर। आमकां जाय भुरग्यांनी खेळोंक जाय, ना की हांगा टावर। फाल्यां तुमी कितें करता, गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी म्हणटाले आनी खंयसर इलिगल धंदे चालू करताले हांगासर। तेका कोण आमी आवाज उठोवपाचो ना? आयज पुलीस फोर्स हाडलो, सगळे हाडले, हे कोणाक दबाव घालतात तुमी? खंयसर दबाव घालतात? ह्या स्थानिक गांवकारांचेर तुमी दबाव घालून येयल्यात। आनी हे टावराचे कॉन्ट्रॅक्ट घेवपी हे गांवा भायले। तुम्ही गांवा भायल्यांक सपोर्ट करपाक येदी व्हडली तुम्ही यंत्रणा यूज करतात। अरे 5 वर्षाचे आमदार तुम्ही। आयज मागता तुमच्याकडे, तुम्ही जर खरेच आहात लोकांच्या हिताचे चिंततात जाल्यार ह्या कोलवाळ्यान कोणीवाड्याक जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्हणून आहा थंयसर आमचा एकूच टीम, आम्ही तुमच्या राजकारणात खंय येना। आमकां ह्यो टावर नाका, तुम्ही आमकां आनी परत रस्त्यार हाडूंक लावं नाका। हांव आतां परत आरटीआय मागपाक वयतलो, कित्याक जे आरटीआय जर रिप्लाय दिवना आम्ही फुडें कोर्टाक वयतले। आम्ही मरपाक तयार आहा, पळोवया कितले टावर घालता, कितलो फोर्स लायता ते। आमचें आयुष्य सोंपलेलें आहा, आमी भुरग्यां खातीर मरतले। म्हाका सोदता, म्हाका आमच्या गांवांत हो टावर नाका, कित्याक आमची इल्ली भुरगीं आसा, म्हाज्या हँडिकॅप चायल्ड आसा, एक चेडूं आसा, आतां इश्कोलाच्या दोनांक येताले, त्याच्या पासून म्हाका जाल्यार लागीं आसा हांव हांगासर। म्हणजे मेन म्हणजे हांगा म्हाका टावरच नाका म्हणून हांवें हें केल्लो। म्हाजी आयज म्हाज्या वांगडा कोण ना म्हटल्यार बाकीची येतली, सांजे जाय जाल्यार येतली, सगळीं भुरगीं कामाक गेलेली लोक बी। आतां कोण ना घरा कडेन, तेन्ना हांगा हो टावर आमकां उबो कसोच नाका। आमी सांगला, पयलीं बी सांगला आनी आतांय बी सांगला, आमी मेल्यार आमकां कांयच फरक पडना। आनी गेली आय गेली, चल भुरगीं वचोनी, आमी वचोनी, गोवूय वचोनी। आयज हे मातयेन बसपाचें कारण इतलेंच आहा, कारण हें आहा की आयज जो आमी तो टावर घालपाक हांगासर ओपोज करपाचें कारण हे पयलीं 2दा टावर घालपाचो हांगा प्रयत्न केल्लो आहा। ह्यो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहा तेका ओकुपन्सी बीन काय ना। पयलीं एक टावर घातलो, 1 मीटर काडून दुसरो टावर। आतां म्हाका सांग मॅडम, हांगासर हांव मिडिया कडेन मागता, सीएमान हेजेर लक्ष दिवपाचें गरज आहा। ह्यो स्थानीक आमदार निलकंठ हनकर तेका कितली कॉलां केली, हांवें केली, प्रकाश कोरगांवकारान तो रिस्पॉन्स कांयच दिना। आतां म्हाका सांग, तेणी तरी हे गांवच्या लोकांनी निवडून हाडले, तेणी तरी रिस्पॉन्स दिवंक जाय आसलो। आमी कंप्लेंट केलेली आहा, जालो म्हयनोभर, आमकां तेजी सुद्दां काय हे ना, मेसेज ना, कंप्लेंट ना, काय ना। तेन्ना आमच्या गांवच्या लोकांनी कितें करचें? ही परिस्थिती सरपंचाचेर येयली। आमी कितें बाकीच्या हेका ना, आमी आमचो गांव वाटोवपाक हे करता, कित्याक धाकटुलो गांव, एका गांवांत 2 टावर एकी कडेन 1 मीटर सोडून सुद्दां ना। आमी कितें करचें गांवकारांनी? ह्यो जो गांव इतलो जमलेलो आहा, गांवचे लोक जमलेले आहा, ते लोकांनी कितें करचें? हे सीएमान तरी लक्ष दिवपाची गरज आहा न्हू। आयज हे निलकंठ कोलवाळकारांनी वोटिंग करूंक ना, ह्या गांवांत जल्माक येयला मरे तूं, हे तेचो हेचो जालो। आयज हे गांवांक रस्त्यार कित्याक घातलाय तूं? हे गांवच्या लोकांक कित्याक घातला? आमकां पुरा, आमकां हे करा, मागीर कोण येतले आमच्या फाटसून आनीक 10 जाण येतले, तेंकां पुरा काम करा, तुमचे काम करा, घाला। म्हणजे हांव मागता सीएमान बेगीतल्या बेगीन हेचेर लक्ष दिवपाचो आनी हो टावर आमच्या गांवचो व्हरपाचो, ओपन करपाचो। तुम्ही आता हांगात बसता? हो, आमी हांगा आम्ही तोपर्यंत हांगाच बसता, आमी उरचे ना। त्यांचा अधिकार आहे, ही त्यांचा अधिकार आहे। अधिकार वरून मी काही बोलू नाही शकतो, बट फॉर सोसायटी बेटरनेस, तुमच्याकडे मोबाईल आहे, माझ्याकडे मोबाईल आहे, सगळ्यांच्याकडे मोबाईल आहे। अजून शिक्षासाठी सगळ्यासाठी मोबाईल पाहिजे। इट्स अ टेक्नॉलॉजी, तुमचे 4G आहे, 5G आहे, तुम्ही सगळे बघताय, त्यासाठी दिस इज ए सो इफ सपोज यू आर ऑब्जेक्टिंग टू इट, ते तुमचे अधिकार आहे।